वयल्यान महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी हे पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमीटर कॅनल जो गोवा बाउंड्री आसा तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनल हो कंप्लीट जालो आनी हे काम आमी जे आतां करता म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली फुडल्या 25 वर्सां हो कॅनल जो आसा तो ब्रेक जावचो न्ही. कॅनलाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवता जाल्यार सँक्शन केलें आनी तेजेर स्पेंड करता. हे पळयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर्स. तितूंतलो मोड ऑफ ऑपरेंटीचूय सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप आनी कंटिन्युअसली बारीक सारीक कितें रिपेर आसा जाल्यार तेणीच करप. म्हणजे ताका आमी म्हणटा द वॉरंटी ऑफ द वर्क ओके ही ताणें घेवप आनी फुडल्या 5 वर्सां कन्स्ट्रक्शन आनी रिपेर्स हो सगळें तोच पळयतलो. एट प्रेझेंट पळयलें सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान तेजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच कुडाशें परत एकदां कॅनल जो आहा तो ब्रेक डावन जालो एके सायडींतल्यान. हांव म्हज्या WRDच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्रा सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमीटर कॅनल टील धरण तिराळी धरण पर्यंत तोय ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायनींग आनी हें करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर तेंच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. इन फ्युचर महाराष्ट्र CMA बरोबर मेळून हांव WRD मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क हें जाता तितकें बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांचो विशय जो आहा पळय हो सुटतलो. एट प्रेझेंट 240 MLD वॉटराची रिक्वायरमेंट ही आमकां सोर्स ह्या हातूंतल्यान मेळटा. पण आमी जेन्ना ऑलवेज आमी फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हणटा इट वील डबल 500 MLD वॉटर हें आमकां हेतूंतल्यान गरज आसतलें. बट तें उदक सुद्दां जर आसत न्ही तें कंप्लीट करता जाल्यार ह्या पद्दतीचे एटलिस्ट म्हणजे उदकाचोय सोर्स वाडटलो त्या बरोबर कॅनल रिपेरूय सगळें 100% हातांत घेवचें पडटलें. आमी एट प्रेझेंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो तिराळींतल्यान उदक टील पर्वरी पर्यंत वता. म्हणजे कलांगूट शिवोले गिरी ही सगळे मिनी डॅम्स आसा पळय न्ही किंवा तेंची वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट्स ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सोर्स आमी हातूंतल्यानूच दिता. अलॉंग वीथ द इरिगेशन जे मदीं करता तांकांय उदक दिता. म्हणून नॉर्थ गोंया खातीर तिराळी हें खूब म्हत्वाचें आसा. तें लक्षांत धरून आमी आज तिराळीचें इन्स्पेक्शनूय केलें. महाराष्ट्रांत जें कितें सद्या म्हणजे त्या कॅनलाक भगदड पडला पळय न्हू तें जाता तितकें बेगीन तेंच्यानी रिपेरूय करून घेतले आनी स्मूथ फ्लो जो उदकाचो आहा पळय तो मेंटेन दवरपाक आमचें सरकार हे प्रयत्न आसता. टोटल स्ट्रेस ते रिपेर केला तर पूर्ण आमच्या सायडींतल्यान आमी फ्रॉम 0 पॉयंटा वयल्यान तो रिपेर अर्दो जालो अर्दो फुडें उरला. तो कशा पद्दतीन घेवप डायवर्जन करून थोडे स्टॉप करून तेजें सुरू आसा. We are spending on this barrage approximately the 250 MLD of the water इसमें स्टोर करेंगे. वो वाटर नॉर्थ गोवा खास करके द पेडनेम इन द मोपा नेबरिंग टू द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज सिटी इज डेवलपिंग एट प्रेजेंट इसके लिए इस पानी का यूज़ है. इस इंस्पेक्शन करने के लिए मेरे साथ में WRD मिनिस्टर लोकल MLA सभी और WRD की पूरी टीम कॉन्ट्रैक्टर्स कंसल्टेंट साथ इंस्पेक्शन किया.